नमस्कार. गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आसा आनी दुसरे दिसाचें कामकाज चालू आसा. ह्या आतां मेरेन जाल्ल्या एकूण कामकाजाचेर चर्चा करूंक आमी हांगा दोन पत्रकार आपयल्यात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसात ज्येश्ठ पत्रकार प्रकाशबाब कामत आनी नीरज नायक. प्रकाश हिंदू सारक्या वर्तमानपत्रांत काम केला. सो प्रकाशाक गोंयचे विधानसभेचो असो दीर्घ काळाचो अनुभव आसा. ताणें थंय प्रत्यक्ष बसून काम पळयलां. नीरज नायक स्वता डिजिटल जर्नलिजमान आसा. नीरज नायकूय बारीक विधानसभा देगायटा. गोंयचे राजकीय घडणुकाचेर बारीक ताची नजर आसता. प्रकाश बाब, 2 दीस जाल्यात विधानसभेचे. आमी पळयतात की येदो व्हडले सत्ताधारी पक्ष जवळ 33 वांगडी आनीक विधानसभेन ऑपोजिशन जर कितलें मेजपाक गेलें न्ही टक्केवारी नाही 70 हय ते एकूण 7 जाण आसात. 3 काँग्रेस, आम आदमी पक्षाचे 2, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी मेळून 1. तर सगळे मिळून तांची संख्या जाता 17.5%. ह्या परिस्थितीन भितर ते तांचे परफॉर्मन्स आज हांव दुसऱ्या एका चॅनलाचेर चर्चा पळयतालो. कोण परफॉर्म करता अशे तरेची चर्चा येताली. सो तुका एज पर यू ऑपोजिशनाचे परफॉर्मन्स आसा? आज म्हाका हाजेर मातशें दिसलें, म्हणजे इथे विशय आमचो म्हादयचो. म्हादयच्या विशयाचेर विजय सरदेसाय, मागीर इंटरवेन्शन काँग्रेसचे कार्लूश बाब, मागीर इवन लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाव अशें इंटरवेन्शनां दिसली. पण हे इफेक्टीव आनीकय जावपाची गरज आसा, पूण तसो स्कोप दिवपाक जाय. त्या खातीर एसेंब्ली स्पिकर, बिजनेस एडवायजरी कमिटी हांगा ते स्कोप दिवपाचे हे वाडपा जाय अशें म्हाका दिसता. नीरज, तुवें हय, आयज कंपेर्ड टू कालचे परस आयज ऑपोजिशनान मातसो आपल्याचो एक्ट मातसो इम्प्रूव केला, बरोच इम्प्रूव केला दिसता. खास करून म्हादय इश्यूज ताचेर जांणी सरकारान बरोच कोंडी काडपाचो प्रयत्न केलो आनी सगळ्या मेंबरांनी, ऑपोजिशन मेंबरांनी आतां बरें कंट्रिब्यूट केल्लें आसा. आनी खास करून आमचो ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाव हाजें परफॉर्मन्स मातशें बरें आशिल्लें. आनी तो खास करून ताजें पळय आपल्या बरे स्टायलीन भितर जो गव्हर्मेंटाचे चिमटे काडटा मदीं मदीं ते बरें दिसता. सोलपा हांवें कित्याक म्हळें की हातूंत स्पिकर आनी बिजनेस एडवायजरी म्हणून आज तो युरी आलेमावान विशय परत सांगलो की 48 अवर्सांत आन्सरां मेळपाची गरज आसता. ती मेळना. हें अशें कंटिन्युअस चलू जायना. ही उदासीनता बरी न्ही. हाजेर एक्शन जाय. निलेश काब्राल तांणी म्हणलें की आपणें आपले जाप पळया ती 48 अवर्स पयलीं तुका मेल केल्या. पूण तो म्हणटा अपलोड तुजें केलें तें आपल्या दिसून न्ही. आतां सुद्दां बरोबर हांव तांच्या मनशा कडेन उलयतालो. आतां सुद्दां अपलोड केल्ली जाप ताका मेळूना. सो सरकारान जे पळय कितें गांभिर्यान प्रश्न घेवपाक जाय ते सरकार घेना. सरकारान घेना जाल्यार स्पिकरान तातूंत लक्ष घालूंक जाय. एक्झॅक्टली. आनी सरकारी नोकऱ्यो म्हाका दिसता हातूंत भितर खूब हें करतात, कारण ताचेरय मातसो बसक आसपाक जाय स्पिकरान मातशी. कारण आयज जशें तशेंच प्रश्ना कडेन तांणी जाप दितना इनकम्प्लीट जापो दिल्या. म्हणजे अशें जालां की सीएमा कडेन उत्तर आसा. आतां बारीक गोष्ट म्हणजे फॉरेस्ट फायराची म्हाका याद जाता रिप्लाय दिला. दयानंद नार्वेकार स्पिकर आसतना अशें कितें घडटकर अशी एक स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दितालो कळ्ळें. तेन्ना एक सिग्नल वतालें. इवन ब्युरोक्रेसींत आनीक हे लेवलार 2 फावटी काल स्पिकरान हें केलें, वॉर्निंग दिली. पूण वॉर्निंग कोण सिरियसली घेना. फॉरेस्ट फायराची फाटल्या 20 वर्सां पयलींची विधानसभा आनी आतांची विधानसभा, तेन्नाचें राजकारण आतांचें राजकारण मांडवी पुलाहा पोंदच्यान खूब उदक व्हांवून गेलां. राजकारण म्हळ्यार आतां कितें, आतां तो सभापती जावं कोणूय जावं ताणें पक्षाची लायन टॉव करपाक जाय अशें तरेचें एक वातावरण जाता न्ही. सो हांगाच न्ही सगळे कडेन आमी लोकसभेन ते पळयतात. सो खरें म्हळ्यार लोकसभेचे सुद्दां जो पळय स्पिकर आसा ताणें जें पळय उदाहरण, तो ह्या सगळे जे पळय स्पिकर आहात विधानसभेचे तांचो एक अध्यक्ष असं म्हणून मानतात न्ही. बरोबर. ताणें सबंद विधानसभा कशी चलच्यो हाचे संदर्भात नेम तयार करून दिवचे, रुल्स तयार करचे. सेट्स द ट्रेंड. एक्झॅक्टली. सो आमी तोच प्रश्न परत विचारतात की जापो मेळनात. ना आयज एक्झाम्पल दिता हांव. फॉरेस्ट फायराचेर रिटर्न रिप्लाया भितर म्हणटा गव्हर्मेंट की आमचे कडेन कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना की कितलो फॉरेस्ट फायर लागला, कितले एरिया हें जाल्या आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आसा, कांयच इन्फॉर्मेशन ना म्हणटा. पूण सीएम जेन्ना रिप्लाय करता सीएमा कडेन उत्तर आसा. तो म्हणटा 450 हेक्टर्स जमीन हें जाल्या. सो हाजो अर्थ कितें की
सीएमाक वेगळें इन्फॉर्मेशन पडटा आनी ऑपोजिशनाक वेगळो रिप्लाय मेळटा. न्ही पण तेच ते सरकार गंभीर ना असो जालो न्ही विशय. ती प्रश्नोत्तराचे वेळाक आमी कालय उलयल्यात आमच्या चर्चेन, प्रश्नोत्तराच्या वेळाक ऑपोजिशनाक तांचे प्रश्नूच येनात. कारण हांवें म्हणलें ते फक्त आहा 17.5%. सो बाकीचे पळय जे कितें आसात जे सामके 75%, ते इतले प्रश्न विचारतात की तांचेच प्रश्न येतात. आनी ते फायनल आसता प्रश्न. सो ताका लागून जाता कितें की 0 ओवराक आतां विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी प्रश्न विचारपाक सुरवात केली. ही अनफॉर्च्युनेट गजाल. एक्झॅक्टली. जेन्ना प्रॉपर एक वराचो टायम प्रश्नोत्तराक म्हणून दिल्लो आसा बरोबर. उघडपणान अकावंटेबिलिटी खातीर विधानसभेत, आनी तांकां हे आतां थंयच्यान उठून थंय आपले कशेय तरी एक शिरकाव करून प्रश्न हाडचो पडटा. हिरो ऑफ 0 ओवर म्हणटात. हय. शांताराम नायक एक वेळार फेमस प्रॉब्लेम इज 0 ओवराक गव्हर्मेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू गिव्ह रिप्लाय. Exactly. सो दॅट्स अ डिफरन्स न्ही. एक्झॅक्टली. Correct. सो फायदो काय ना? आज आनी काल तेंच जालां 0 ओवराक विचारताले सगळ्यांक मंत्र्यांक सगळ्यांक जागो दिना. जागो मेळ्ळ्यो ना मेळच्यो ना. Exactly. तांचेर बंधन ना दिवपाक. बंधन ना. बरोबर. फक्त जेन्ना सरकारी गव्हर्मेंट MLA कोण रुलींग MLA जेन्ना विचारता तेन्ना जाप मेळटा. किंवा सरकाराक जेन्ना क्लॅरिफिकेशन लोकां पर्यंत पावोवपाचें आसता तेन्ना सरकार दितात. सरकार ताका प्रश्न रेज करपाक लागला. लायसन. सारकें. आनी आतां ST कम्युनिटीचेर आज एक चर्चा जाली. ST कम्युनिटीक राजकीय प्रतिनिधित्व मेळपा संदर्भात ST कम्युनिटीची तांची जी पळय कमिटी आहा ती बी फाटले जवळ जवळ म्हयनोभर दिल्लीक वचून आयिल्ली. ते लोक आमदारांक मेळटात, विजय सरदेसाईक ते मेळ्ळे, ते युरी आलेमावाक मेळ्ळे, आनी एकूण भितर हो प्रश्न विधानसभेक चर्चेक येवचो हाजे खातीर एक लॉबिंग चलता. सो बेन्झीन हो विशय काडलो आयज. ताणें बरे पोट तिडकीन हो विशय मांडलो. correct. आनी बरे भशेन मांडलो, तो अभ्यास करून आयिल्लो. आनी जाता तितलो तो सरकारा कडच्यान आन्सर घेवपाचो प्रयत्न करतालो, कमिटमेंट घेवपाचो प्रयत्न तांणी केलो, पुरेपूर केलो. पूण कसो CM बदनाशिल्लो. लास्ट ताणें फक्त इतलेंच म्हणलें की आपूण नेक्स्ट इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक 2027 आपूण पळयता कितें करता सांगू ना, पूण जातलें म्हणून. अशे तरेचे प्रकाश रिजर्वेशन. कारण आमी काय इलेक्शनाक उबे रावपी लोक न्ही, आमी एक निरीक्षक आनी आमी लागींचे निरीक्षक, राजकारणाक लागींच्यान आमी पळयतात. रिजर्वेशन दिवन प्रश्न सुट्टात. प्रश्न सुटले ना तरी भुमिका जी आसा एफर्मेटीव एक्शन, जेन्ना हे समाज वर्सान वर्शे फाटीं उरल्या तेन्ना अनइक्वलाची रेस करपा जर लावशी, एक सेक्रेटरिएट आमचे पणजे धरले जाल्यार एक सेक्रेटरिएटा कडेन रावलो आनी एकटो मार्केटार रावलो आनी एकटो मिरामार आनी रेस कर म्हणून सांगली. ती रेस बरोबर जावची ना हेवूय आमी मान्य करपाक जाय. म्हणटकर एफर्मेटीव एक्शन हो कन्सेप्ट आमकां तसो एवॉयड करपा येवचो ना. आतां हॅविंग सेड दॅट, काही समाजा मदीं जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ही जॉब आनी बाकीची रिजर्वेशन, इकनॉमीक रिजर्वेशनाच्या वेळार क्रिमी लेयर कडेन काडात असो एक कन्सेप्ट हाडलो, तोवूय बरोबर. तें कोणें करूं जाय, जे समाजांत आतां शिक्षणूय जावपाक लागलां मागास समाजा मदीं आनी बरोबर तेवूय वयर येतात, तातूंत स्वयं रितीन आपूण जावन सेल्फ लोकांनी आपूण जर फुडें पाविल्लो आसा, आपणें तें रिजर्वेशन घेवचें न्ही. जे खरेंच फाटीं उरल्या तांकां तें मेळचें जाल्यार ते एफॉर्मेटीव एक्शनाचो कन्सेप्ट खरो सक्सेसफूल जातलो. ना आतां हो विशय एक्चुली गंभीर आसा. कारण पळय हें गोंयाचें रिजर्वेशन दिता तें अंडर कॉन्स्टिट्यूशन दितात. आनी आतां तांणी इवन स्पिकरान सुद्दां इंटरव्यू करून सांगलें की जवळ जवळ सगळे राज्यांनी ऑलरेडी ST कम्युनिटी खातीर रिजर्वेशन दिली, फक्त गोंय उरलां दिवपाचें. सो हें 20 वर्सां जालीं पेंडींग आसा. सो गव्हर्मेंटान दिवपा जाय न्ही, अशें पेंडींग दवरून कांय ताका हें ना. पयलीं दिया न्ही रिजर्वेशन आनी मागीर कितें करपा जाता पळय तें पळोवपा जाता. नाही पण प्रकाश हे पळय आतां रिजर्वेशनाचो पळय कन्सेप्ट पळय वेगळे चर्चेत महिलांक प्रतिनिधित्व मेळचें हो आयलो. आतां आमी जर पळय देशान भोवतेक कडेन महिला दादल्यांचे बरोबरीन आसात. बायलांनी जर फाल्यां ठरयलें कोणाक उडोवप ते उडोवंक शकतात. पूण मागीर बायलो पॉलिटिसायज जाल्या न्ही. गोंयचे शिक्षीत समाजाची परिस्थिती बायलो उबो रावल्यो, बऱ्यो तडफदार डायनामीक बायलो जर उबो रावल्यो तो जिखून येतले म्हणून खात्री आसा जर पार्टीचे लेबल ना जाल्यार. हो एक विशय येता. आनी दुसरो असो येता
की जे पॉलिटिकली फुडें गेल्यात तेच लिडर्स किंवा तांचेच फॅमिली मदीं आपल्याच बायलां त्या प्रमोट करतात आनी जांकां सर्वसामान्य लोकांक ते प्रमोट करिना होवूय विशय येता. मागीर तांणी खंय पळोवपाचें म्हणटकर ती जर सगळ्यांक मेळटलें जाल्यार तांणी रिजर्वेशन म्हणून हो विशय फुडें येतलोच न्हू. पळय मरे तूं आतां गोंयान भितर महिला आयोग आसा. महिला आयोग मेळपाक 2 वर्सां वचची पडली, मदीं कोणूच नाशिल्लो. एक्झॅक्टली. सो BJP कडेन महिला आसा न्ही. BJPन बायलां खातीर काम केलां. गोंयान पयले खेपे बायलांक रस्त्यार आंदोलना खातीर हाडपाचें श्रेय भाजपाक वता. नॉट ओन्ली दॅट, गोंयांत जवळ जवळ आतां 50% बायलो वोटर आसात. गोंयांत शिक्षणाचोय प्रभाव बरोच चड आसा बाकीच्या परस बायलांच्या बाबतींत. जाल्यार बायलांनी हांगा इनिशिएटीव कित्याक घेवचो न्ही? घेवंक जाय. बायलांनी इनिशिएटीव हो घेवचो. एक एक्चुली सिरियस विशय आसा, कारण हें रायट फ्रॉम पंचायत लेवलचेर जाता की घोवाक जर रावपाचें आसा आनी तेजें सीट जर रिजर्व जालें बायलां खातीर जाल्यार घोव आपल्या बायलेक दवरता थंय. सो बायल इज जस्ट एज अ प्रॉक्सी म्हणून सद्याक गोंयान ह्या रिजर्वेशनाचो फायदो करून घेतात. सो ही बायलांनी खरें म्हणजे फुडें सरून हें करचें एक पडटलें. बायलांचें जालें आनी दुसरें ST कम्युनिटीचें जालें. आतां ST कम्युनिटी इतली चर्चा करता, ST कम्युनिटी स्वता ST कम्युनिटीक दिवचें अशें राजकीय पक्षाक कित्याक दिसना? रिजर्वेशना खातीर तांकां आंदोलन करचें पडप हें दिस इज समथींग. खंयची पॉलिटिकल पार्टी नाल्यार गव्हर्मेंट आपले अधिकार दिवपाक सदांच फाटी फुडें रावता. तांकां 4 सीट दिवप म्हणजे तांचो कंट्रोल कमी जातलो. हांव तुका तेंच म्हणटा. फाल्यां तुका अशें दिसता, हांव तुका तेंच म्हणटा मरे, फाल्यां जर रिजर्वेशन ST कम्युनिटीक दिलें, तांकां 4 मतदार जर फाल्यां राखीव जाले, BJP आपलो मनीस घालतलीच न्ही. निमाणें कशें हा BJP सारकी एक ताकदवान पार्टी कॅन्डिडेट घालप आनी दुसरे पार्टींतल्यान कॅन्डिडेट येवप, तो कितलोय बरो आसूं पूण शेवटी पयसो, तांचें लॉबिंग, संघटनात्मक काम हें जे प्रक्रिया हातूंत जिखून येवपाची ताक तांचे वाडटा. पण मागास समाज जे आसा तांकां डायरेक्ट तशें दिवपा वेळार हात फाटी घेवप ही समाजाची प्रवृत्ती आसता. एक्झॅक्टली लायक वॉट पंचायती राजान जालां. ते पंचायती राजाक अधिकारच दिवपाक सोदना न्ही स्टेट गव्हर्मेंट. हय. सो आपूण आपले अधिकार ते सोडपाक सोदनात. दीस इज बेसिकली खरें म्हणजे डिसेंट्रलायज कन्सेप्टा मदीं पंचायतींक मॅक्झिमम अधिकार येवपाक जाय आशिल्ले. येता ना. सेम स्टोरी ती. पंचायती म्हणजे कोणा वतले? गांवच्या लोकांक अधिकार वतले. कोणाक जाय ते दिल्ले. बरोबर सारकें. दुसरो प्रश्न आमी उलयताले तो ST कम्युनिटी आनी म्हादय अभयारण्याक लागिल्लो उजो. हे 2 प्रश्न आज प्रामुख्यान विधानसभेत चर्चेक म्हादयचो उदकाचो हाजेर एक म्हाका सांगपाचें आसा की आमच्या देशांत शेवटी राजकारण चलता दिल्लीच्यान आनी दिल्लीच्यान पळयतना जें सरकार दिल्लीक आसता ते मोठे राज्याक चड MP. फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका 28 लोकसभा खासदार, 12 राज्यसभा खासदार. गोंयाचे 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा. हें पळयतात जेन्ना कर्नाटक आनी तामिळनाडूचो उदकाचो प्रश्न चलता, ती दोगांय बलाढ्य राज्यां आमी तातूंत कमी पडटा. जाल्यार म्हाका कितें दिसता की हांगा 2 गोश्टी घडपाची गरज आसा. काही प्रश्न तुमी जर आतां पळोवशात सावथाचे राज्यांचे कल्चर, तांचे लँग्वेज हे इतले तांचे दृश्टीन कमिटेड इश्यूज, ताजेर विरोधी आनी सरकार म्हणून आसना सगळे सर्वपक्षी कमिटेड आसतात. तुमी पळयलां केन्नाय ते भेदभाव दाखयतात. हिंदीचो विशय हाडला जाल्यार खंयचेय ऑपोजिशन पक्ष सावथाचो ताजेर हें करतलो ना. एक जातलें. तशें गोंया सारके ल्हान राज्यान म्हाका दिसता की टायम आयला की अशें म्हादय सारको इशू हे विशयाचेर सगळे पक्षांचे आमदार खासदार हाडून एक कमिटी जावपाक जाय आनी फाल्यां तें जें श्रेय मेळटा तें ना BJPक मेळटलें ना काँग्रेसीक, सगळे गोंयांक मेळटले. अशे पद्दतीन हे लढे लडचे पडटले. तें जायना. पार्टी लायन तुका घेवची पडटा तेन्ना तूं असो नाही. ताचें कारण कितें? एक दुसरें कारण कितें आसा? कर्नाटका भितर लोक एक आसा. लोकांक हो इशू इतलो जिव्हाळ्याचो आसा की ह्या इशूचेर दीस बिकम्स अ इलेक्शन प्लँक. ह्या इशूचेर लोक इलेक्शन लागता. सो तांणी जर कोणें जर कॉन्ट्ररी स्टँड घेतलो न्ही ती पार्टी गेली काबार. गोंयान घडटा म्हणून हांव तें म्हणटा गोंयान म्हादय इशूज आहेत ना इलेक्शन. 70 तो मनीस आंदोलनान ना. मिटींग बंद उडोवपा खातीर कितले प्रयत्न जाले. पण आमचे भितर हें जावचें पडटलें म्हणटा. काही नॉन कॉम्प्रोमायज, काही इश्यूज अशे
गोंयच्या भवितव्याचे थंय कॉम्प्रोमायज ना BJP म्हणून ना काँग्रेस म्हणून जावप शक्य ना. गोंयचे भवितव्य अशें आमी जो पर्यंत करूं शकना. पळय आमचे सुरवाती पण आतां दुसरो आमचे सुरवाती पासूनचे जे पळय अस्तित्व आहा ते पळय हय सुरवातीक पयलो राजकीय प्रश्न खंयचो निर्माण जालो गोंय वेगळें दवरप काय महाराष्ट्र घालप थंय आमी आमचे वायट अस्तित्वच दिसा आमचे घडटाले. काबार करपा खातीर आमी जेन्ना प्रयत्न केलो म्हणून हें घडटा हय. बरें. आनी एक दुसरो हांगा एक ल्हानसो प्रश्न आतां तो विधानसभे वदो चर्चा जाताली. विजय सरदेसाय बी विचारताले मुख्यमंत्र्याक तूं थंय वता जेन्ना हो इशू इतलो जिव्हाळ्याचो तुमकां सेंट्रल म्हणून तुमकां तुवें सांगलें तशें वयली राज्य सेम पार्टी म्हणून तुमकां हें येता पण तूं थंय वचून हाजें इलेक्शनाचें भाशण खंयच्या हाणें करता सांग पळोवया. तें करतकर कितें मॅसेज वता लोकांक की पयलीं तुमी सांगलें की शहा आनी मुख्यमंत्र्यान तांणी स्टेटमेंट केलो एक जाल्या म्हणून सारकें गोवा म्हाका आनी एक ह्या कर्नाटक विशयाचेर आमी गोंयचें मत विचारान घेतलां घेतला म्हणून सांगलें. सारकें. तूं थंय वचून ताजेर मोहर लायली अशी जालें ना. सामकें. इतलेंच हांव विचारतां. जाल्यार मिनिमम करूं येतालें की तुवें थंय वचप ना आपूण प्लॅटफॉर्मार वचचो ना. ना इतलें प्रकाश तरी करूं ही चर्चा येतालें काय जाता ना. ही तूं एक बरो प्रश्न काडलो गोंयच्या प्रश्नाचेर गोंयच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाचेर सगळें एकठांय जावपा थंय आशिल्लें BJP पूण जाला पूण काँग्रेस प्रॉब्लेम कितें जाता तसो म्हादय प्रश्न वचून लोकांक दिसला घट्ट जाला जे तेन्ना जे लोकांनी आंदोलन पळय जालें सांखळेची पळय मिटींग जाली तिका हांव गेल्लो मुद्दम पळोवपाक कितें चल्लां निरज तुंय आशिल्लो आमी पळयलें तें अशें की जांकां खरी पळय अशे तरेची उर्मी आंदोलनान भाग घेवन उबें रावपाची आंदोलन करपाची निदर्शनां करपाची ते साश्टीतले कॅथलीक समाजांतले लोक जे गोंयचे अस्तित्वाचे सदां एकठांय एकठांय येता. ते मेजॉरिटी थंय आशिल्ले आनी जांकां हो प्रश्न लागता ते 70 किंवा सबंद दिवचल तालुक्यांतल्या लोकांचें अस्तित्व सामकें कमी कारण पॉलिटिसायज तांकां सांगितलें वचनाका ते गेले ना. तेच म्हणटा हांव हे पॉलिटिसायज अशे काही गोंयांत इशू काडचेच पडटले हाजे फुडें तरी Exactly. की So- ताजेर पक्ष कॉम्प्रोमायज ना कोणाचोच ना. काँग्रेसीन कॉम्प्रोमायज करप ना. जाता कितें आतां आमी BJPक म्हणटा काँग्रेसचे सेंट्रलाक सरकार आयले आनी राज्याक आयले Exactly. सेम Same. स्टोरी Same. तांकां So, दोश प्रकाश, दिवपाचो आणि ना. दुसऱ्या प्रत्येक प्रश्नार खेपे आमी या. कर्नाटकान जेन्ना दुसऱ्या- इलेक्शन येता हय. तेन्ना हो म्हादयचो इश्यू वयर येता सरता. दुसरो 5 वर्सां पयलीं सेम जाल्लें. दुसरो प्रश्न आमी चर्चेक घेवपा येतो असो की म्हादय अभयारण्याक लागिल्लो उजो एका अर्दान उदक गेलें Correct. दुसऱ्या अर्दान रानय काबार करपाचो प्रयत्न जाता आनी लोक ताका संबंदी जोडटाले हय. आनी आज सीएमान पळय जी जाप दिल्या तो म्हणटा तातूंत भितर कितें तरी भानगड आसा ह्या उज्यान हें ताणें मान्य केलां पूण ताका निमाणे प्रश्न विजय सरदेसान विचारलो तो असो तुमी एक मनशाक अरेस्ट केलें म्हणटा न्ही तुमी FIR तुमी पोलिसान भितर ह्या संदर्भांतली अधिकृत तक्रार नोंद केल्या सी म्हाका दिसता हें बरें विचारलें विरोधकाक कित्याक सांग पळोवया तुमी जेन्ना म्हणटा काळे बेरे आसा म्हणून पुलिसेन FIR करपाक जाय स्टार्टींग बिगिनींग. Correct. तुमी आतां हालींच दिल्लीक एक गजाल घडली की पोस्टरां लागली प्रायम मिनिस्टराच्या नांवान की तो काडा थंयचो हय. आनी देश बचाया अशे पद्दतीचे बरोबर. कितें रातोरात तुमी 100 वयर FIR केले. Exactly. FIR हो बेसीस न्ही ते बरोबर काय चूक हो विशय नंतरचो सारकें. पण जेन्ना येदो व्हडलें हें घडटा क्रिमिनल एक्ट घडटा सारकें. की ते जैवी हें ते बायोडायवर्सिटी सारकें, काबार केली सारकें. रानां काबार केली आनी श्रीयम म्हणटा की काळे बेरे आसा म्हणून जाल्यार even- FIR कसो ना. जे बुजू लागलो पळय तेन्नाच फॉरेस्ट मिनिस्टरान विश्वजितान म्हणिल्लें की आतां भितर कितें तरी हें आसा म्हणून मॅन मेड म्हणून ताणें तेन्नाच मॅन म्हणिल्लें. मेड तुमी म्हणजे आज सीएमान आनी एक गजाल मान्य केली की तत्काळ जी पळय एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली उजो लागल त्या बरोबर जें एक्शन घेवन फायर ब्रिगेड तें उदक पालोवपाचो प्रयत्न जावप हेलिकॉप्टर येवप तें जालें ना हेंय सरकारान डिझास्टर मॅनेजमेंट हॅज मिजरेबली फेल्ड आनी इट्स एक्सपोज आनी तरी आसतना आयज सीएमान म्हणलां की आमचे खंय फॉरेस्ट आमचे फायर डिपार्टमेंट खंय वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री आनी सगळी इतलें आसून जर ही परिस्थिती आसा आमची जाल्यार आतां आनी कितें म्हणटलें ताका सारकें हें दूर So, जालें. प्रकाश ही अभयारण्य किंवा आमची पयची रानां आमची जंगल ही वाचोवपाची गरज आसा कारण तें कितलें संपन्न आसत तरी थंय आनी ते वाग परत आसात हें ना हें थंय वाघ आसात वाघाचें अस्तित्व आसप म्हळ्यार रान सामकें संपन्न अशें पूण जाता कितें ते पयलींच म्हणटाली गोंय ल्हान तरी येदें व्हडलें रान आसा सो अशे परिस्थितीन लोकांक रान ना करप थंय आतां दोनूच गोंयच्यो जागे दोनूच जमनी विकासा खातीर उपलब्ध आसात बाकी सगळे कडेन बांदून व्हडले व्हडले प्रकल्प Already येवन जाले. एक किनारपट्टी हय जी संवेदनशील आहा म्हणटा दुसरी रानां दोनीय कडेन आतां हावळ येवपाक लागल्या लोकांची नजर भायल्या हय भायल्या लोकांची विकासा कडेन आतां किनारपट्टीचेर चडांत चड येवपाक लागल्या आतां तूं पळयलां पॉलिसी टुरिजमाची ते आतां वर्सा खातीर खंय एक वर्सा खातीर खंय चॅक दितले आनीक प्रकल्प येतले ऑलरेडी हायकोर्ट बडी मारीत आसा तरी
किनारपट्टीचेर बेकायदेशीर कामां चालू जातात आनी दुसऱ्या अर्दान हो उजो. सी पॉलिटिकली हे फेलियर जालो हय. सगळें. तर आतां लोक उबो राव आमी म्हणचेच पडटलें. तूं म्हणटलो लोक रावता खंय उबे काय म्हणून, पण रावना जाल्यार शेवटी कितें उरतलें गोंय म्हणून. एक्झॅक्टली. हो प्रश्न आज निर्माण जाल्लो ना, आसा. आतां ते हो आतां जो फॉरेस्ट फायर म्हणटा हय. 500 हेक्टर फॉरेस्ट जळून गेलें. हाका कोण तरी जबाबदार आसपाक जाय. आनी मागीर तो ताजी अकाउंटेबिलिटी कितें आसा, आमी खंय तरी एन्क्वायरी जावपाक जाय, एक्शन जावपाक जाय. कितलो गंभीर विशय हो. एक्झॅक्टली. आनी थोडे कारण लोक विसरून वतले. एक रान किंवा एक झाड व्हडलें रानांतलें अशे तरेच्या रानांतलें तयार जावपाक शेकड्यांनी वर्सां वतात. एक उजो लागलो तर एका दिसान तें सोंपता. सो आमचे कडेन पयलीं म्हळ्यार डिजास्टर तूं म्हणटा तशें मॅनेजमेंट नाशिल्लें. आमचे कडेन उजो पालोवपाची यंत्रणा ना, आनी कोणाक कसलो धाक ना. धाक ना. ताळे जायना जाल्यार धाक ना. झाडाचे ताळे घेवन ते लोक अशे फटाफट करून बुजो पालयताले. जशे एन्शियंट टायमाचे जाताले तशे स्टोरेजीन वचून. सो हे आमचें डिजास्टर आनी मॅनेजमेंट. आमी हांगा ह्याच डिबेटीन एक कांय तज्ञ हांगा हाडिल्ले तांणी सामकें मान्य केलें उजो लागपी म्हणून झाडां आसात ती घर्शणांतल्यान न्ही उजो जाता, लागता हय. ती झाडां फक्त हिमालयान आसात, ती गोंयांत ना. ताका लागून अशे तरेचो झाडांच्या घर्शणान आतां उजो लागपाची शक्यताय ना. हे मॅनमेडूच. हो मॅनमेडच हें कांय तागे हेतू आसा. आमी पळयलें न्ही फाटल्या आतां 6 म्हयन्यान रिपोर्ट येताले कोण तरी रानां लागता वयर वयर खंय रानान वयर जमीन साफ करपी यंत्रणा पावल्यो, व्हडले व्हडले बुलडोजर पावले. तर हे सगळें जर आयकलें जाल्यार आमकां दिसतें की लोकांची नजर आतां रानाचेर पावल्या. आनी पयलीं हो पुजो सुरू जालो 70तल्यान. आनी मागीर ज्या ज्या जाग्याचेर तांकां रियल एस्टेट इंट्रस्ट आशिल्ले ताणें थंय उजो लावपाक सुरवात केली. आपल्याचे आपापले जागे साफ करून दवरले. इनफॅक्ट तुका खरें सांगपाक म्हळ्यार म्हाका गव्हर्मेंटाच्या एका डिपार्टमेंटांतल्यान खात्रीशीर म्हायती मेळ्ळी अशी की तो म्हणटा आमकां कळटा रानांतल्या एरियांनी लोक जेन्ना मॅप TCP डिपार्टमेंटांतल्यान हळू व्हरपा लागले की जांचे प्रायवेट फॉरेस्ट्री आहा न्ही तातूंत लोक व्हरपाक लागले ताचे कांय दिसानंतर उजो लागपाक सुरवात जाली. हांव तुमी सांगलें म्हणून आतां याद जाली म्हाका. हांव ही जवळ जवळ 90 नंतरची गजाल सांगता. 85, 90 नंतरची. हय. अशीच एकदां एक उजो लागिल्लो खंयचे तरी एरियेक. हय. आनी फायर ब्रिगेडचे गाडी वचपी पळय ते लोक आसता म्हाका तांणी सांगलें पत्रकार म्हणून, सर आमी हें आतां करपाचें पण आमी जाणा हें कितें तें. ओ आमी जाणा हें कितें तें खंय लागता आनी कोण कंपेन्सेशन घेतलो. ओ कळ्ळें. बरोबर. सो हे इतले वर्सां पासून चालू आसा. ह्या खेपे चालू आसा. मोठे आतां हें एकदम मोठ्या प्रमाणात चड वेस्टेड इंट्रस्ट तयार जाल्या. आमी शहरांत लावपी लोक आमी शहरांतल्या लोकांक झाडां बिडां हाजी कमी हें आसा. हय. तरी पणजेन भितर शेकड्यांनी वर्सांनी आसा. झाडां आसात. हय. पूण जे लोक ह्या सगळ्या रानाच्या सान्निध्यान रावतात रानाचो सबंद ह्या हाजो फायदो घेतात ते लोक उलयनात. आमी म्हणटा तशें म्हादयच्या लोकांक 70तल्या लोकांक म्हादयच्या उदकाचें पडून वचना. आज कितें जाल्लें ना, आज वता थंय वेस्टेड इंट्रस्ट तयार जाला. सगळें पॉलिटिसायजेशन जालां आनी पॉलिटिक्सां विंडिक्टिवनेस येता. पॉलिटिक्सांक तूं जर आमच्या सायडीन उलयलो ना तूं एनिमी. हातूंत बारीक मनीस भिता उलोवपाक. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें जाल्या की कॉन्स्टंटली फाटलीं 10-20 वर्सां जे आमचे थोडे MLA आसा ते रानांच्या विरुद्ध उलयत असतात. तांचो एक असो स्टँड आसा की रानां म्हणजे वायट, डेव्हलपमेंटाक रानां नाकात, वाघ नाकात. सो हो एक सायकोलॉजी लोकांची तकले भितर गेल्या की रानां म्हणजे वायट, रान काबार करपाची. आनी एनवायरमेंटलिस्ट जे हांचे उलयता प्रोटेक्शनिस्ट ते आमचे दुस्मान हा. जाल्यात. प्रकाश तूं हांगा आसा, तूं एक अर्थतज्ञ म्हणून हांव तुजे कडेन पळयता, आर्थीक विशयाचेर बरयता. एक म्हत्वाचो विशय बजेटाचेर आज न्ही विधानसभे मुखार आयलो तो असो की एक्शन टेकन रिपोर्ट फाटल्या बजेटाचो आज दिलो सादर केलो आनी तातूंत भितर आयलां की इम्प्लिमेंटेशन ऑफ लास्ट बजेट इज नॉट मोर देन 34%. मागीर कळ्ळें तुका ताजेर युरी आलेमा ऑपोजीट लिडरान सामकी बरो एक प्रतिक्रिया दिल्या. तो म्हणटा की सरकार फेल जालें म्हणून 35% दिला. बरोबर. सो हे तुका दिसना की 23-24 वर्सां खंय फाटल्या वर्साच्या बजेटांतलें जे पळय कितें उरलां 62% काम ते पूर्ण करतले. कॅरी फॉरवर्ड कामां करीत रावप आनी बजेटान भितर एक सामकें व्हडलें गुलाबी चित्र मांडप, तें चित्र इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर प्रयत्न करप ना. दिस इज समथींग फकाण जालें ना. बजेट म्हणटा तें दिल्लीच्यान म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं राज्याचें जावं तो एक इलेक्ट्रॉनीक मिडिया किंवा मिडियाचो एक शो दिसाचो असो ताजो हें जाला. ताका लागून मॅक्झिमम त्यो स्किमी दाखोवप
मॅक्झिमम हांकां खूश करप आनी दुसरे दिसा सगळे विसरून वता ही परिस्थिती कारण आहे. कोण प्रश्न विचारना विचारिना. प्रेसूय बी ताजेर पळयतर काडना हांवें तर फाटल्या आतां 20 वर्सान न्ही आतां पळय हें बजेट आतां मांडटले हय. 4 म्हयन्यांनी डिस्कशनाक वतले Exactly. तो पर्यंत लोक सगळे विसरून गेले गेले सामके करेक्ट. इवन 35% सुद्दां ते जालें इम्प्लिमेंट जालां म्हणटा पळय तें सुद्दां चडशें कितें बिल्डींग आनी कन्स्ट्रक्शन्स आसतलीं आनी रोड्स आसतले Exactly. सगळ्यात इंट्रस्ट तांकां आसा फक्त Actually- road and building. Exactly. एक्च्युअली विधानसभेक बजेट कमिटीज म्हणून करतात त्यो करात इम्प्लिमेंटेशना खातीर बसून ते आसा. एनालायज करात आसात कंप्लीट सांगता. खंय कितें करतात सादी गोष्ट आसता हय. आनी एक विशय आसता जेंडर बजेटींग म्हणून आसता बरोबर. म्हणजे प्रश्न असो आसा आमी केंद्रांक ते एक्सेप्ट केला बरोबर. जेंडर बजेटींग म्हणजे कितें जे स्किमींत स्पेशल बायलांचे एलोकेशन बायलां खातीर बरोबर. फॉर एक्झाम्पल टुरिजमाक बायलांचेर गूड इफेक्ट जाता स्किमीचो जर तुवें बारा काडली ताजो एडवर्स इफेक्ट जाता Exactly. ते स्टडी करपी जेंडर बजेटींग बरोबर. ते तरी करात जाल्यार तुमकां कळटल्यो कितले स्किमीचो कितले बायलांक बरो परिणाम पावलो कितलो पावूना पूण प्रकाश हे सगळें आमी करपाची आमी गरज आमी आसा. आमदार म्हणटा आतां कशे तरेन वागतात आमदारांचे इंट्रस्ट कितें रुलींग पार्टीचे आमदाराचे वेस्टर्न इंट्रस्ट सगळे आमी पळयतात अशे वेळार बजेट तूं पळयता बजेट मांडल्यावर चेंबर ऑफ कॉमर्स येता ते लोक बसतात आनी मोठे गंभीरपणान चर्चा करतात हे चेंबर ऑफ कॉमर्स किंवा अशे तरेचे जे पळय वेगवेगळे जे घटक आसा TTA जे आसा टुरिजम बोर्ड हांणी इम्प्लिमेंटेशन जाता काय ना हाजे तरेचे एक वॉचडॉग ऑर्गनायझेशन करपाना हांवें फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सीक ते जेन्ना सेंट्रल बजेटाचेर हय. उलयताले हय. तांकां सांगलें हांवें की आतां स्टेटीचें बजेट येतलें हय. ताज्या पयलीं सेंटराच्यो स्किमी कितें आसा तातलो कितें फायदो मेळूं येता Exactly. त्यो सरकारा कडेन तुमी दिया कोण काय पळय करीना. आतां आमकां निमाणे 2 मिनटां उरल्या तातूंत हांव तुका आनी एक प्रश्न म्हणटा काल तांणी आतां हें आर्थीक वर्स सोंपपाक 2 काय 3 दीस उरल्यात आनी तातडीचो खर्च म्हणून 86 कोटी रुपया मागून घेतल्यात मग हें म्हाका कळ्ळें एप्रोप्रिएशन बील तुमी विनियोग विधेयक काडटात 2 दीस उरले आसतना आनी खर्च हो कित्याचेर जावपाचो विरोधकांनी आरोप केला गाडयो आसतल्यो. एक्झॅक्टली विरोधकांनी आरोप केला लक्झरी गाडी आणि Events. इव्हेंट्स Events म्हणटकर सो आर्थीक प्रश्न ल्हानशा गोंया खातीर बजेट मांडटना बरे तरेन ताचो विचार जावचो बरे तरेन फुडल्या वेस्टेज ऑफ प्रश्नांचो एस्पेंड हें आसा पळय हे- फेरीबोट ती सादी सोलर फेरीबोट हय. अशे कितलेशेच गोष्टी सरकार हाडटा फेरबोट Senior citizen. चलयली बंद चलोवपाक सिनियर कोण ना. सिटीजन्स डिसेबिलिटीचे लोक विडोज हांचे पेन्शन मेळपाक त्रास जातात बरोबर 2-2, 3-3 ती म्हयने priority हळूहळू न्ही उरता. आमची. ते प्रायोरिटीन वचपा जाय आशिल्ली न्ही एक्झॅक्टली मागीर सामकें सो ह्या अर्थसंख्येच्या अधिवेशनाचे म्हाका तुजे कडल्यान एक मुद्दो जाय आनी मागीर आमी आमची कार्यावळ सोंपोवया न्ही तुमी जर बजेट मांडटात जाल्यार तुमची प्रायोरिटीन इम्प्लिमेंटेशनाची तुमची जबाबदारी आनी तो रिपोर्ट दुसऱ्या एसेंब्लीन घेवचो पडटलो बजेट कशें इम्प्लिमेंट केलें काय ना एक्झॅक्टली निरज हय ना एक्चुली त्याच परस आतां जे पळय रिपोर्ट आसता हाजो CAGचे रिपोर्ट आसता CAGच्या रिपोर्टा भितर एवरी टायम सगळ्या गव्हर्मेंटांचे डिपार्टमेंटाचे ताशेरे पडिल्ले आसता Exactly. हांगा हो एक्सपेंडिचर सामकें, वेस्ट जाता तो सामकें, थंय सामकें. करोडांचे करोड शेकड्यांनी करोड आमी वेस्ट करता ताजेर एक्शन कितें जाता कोण विचारता ते तांकां कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट मागतात एक्झॅक्टली हय पूण कांयच ना म्हणजे कशी अकाउंटेबिलिटीच ना जाल्या सद्या एक्झॅक्टली गोंय विधानसभे मुखार फाल्यां अर्थसंकल्प दवरपाचो आसा आनी अर्थसंकल्प दवरचे पयलीं आमी म्हणलें तशें सरकारान 2 दीस आसा म्हळ्यार 86 कोटी रुपया मागून घेतले सरकार बजेटाचें इम्प्लिमेंटेशन करना फाटल्या बजेटाचें जवळ जवळ 34% सुद्दां इम्प्लिमेंटेशन जालें ना ही एक गंभीर गजाल विधानसभेन भितर अर्थसंकल्प मांडपाचे 24 वरां पयलीं उक्ताडार आयले आमचें एक ल्हान राज्य ह्या ल्हान राज्याचे आर्थीक प्रश्न तुमी सोडोवंक कित्याक शकना फुडलो विचार करून एक बरें पिक्चर तयार करून सगळे घटकांक विश्वासान घेवन एक बरो आलेख कित्याक घेनात विधानसभेन फक्त एक बजेट दवरप आनी व्हडल्यो आतशबाजी करप हेंच ध्येय आसा काय कितें आनी अशे तरेन जेन्ना बजेट मांडटात तेन्ना आमचे तज्ञान वेगवेगळे घटक ताजें इम्प्लिमेंटेशन जाता काय ना हाजेर बारीक लक्ष कित्याक दवरना म्हाका दिसता विधानसभेन फाल्यां जेन्ना अर्थसंकल्प सादर जातले आनी लोक जेन्ना टीव्हीचेर ते पळयतले तेन्ना प्रत्येकाच्या मनान हो प्रश्न येवपाकूच जाय हांव ही कार्यावळ सोंपयतना तुमकां दोगूय जाणांक धन्यवाद दिता प्रकाश आनी निरज बाब तुमी ह्या कार्यावळीन आयले आनी तुमची म्हत्वाची मतां मांडली फाल्यां बजेट आसा आमी परत हांगा बसून बजेटाचें इवोल्युशन करया आढाव घेवया तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही